सुमेश सांग प्रणाम. कार्मेल किरणाच्या आयच्या या विशेष अंगठ्याक तुमकां सुमेश सांग मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या अंगठ्यान हांव तुमकां दोगा सदांकांची वळोवंक दिवंक कुशी व्हरतां. हांव आयले वार वॉमनजुर्तान पशार जाताना सेंट जोसेफ्स इंजिनियर कॉलेजीच्या मुखार एक बॅनर हांवें पळयलें आनी तातूंत दोगा युवा जनाचो फोटो घालून शुभाशय दिवन तांकां अभिनंदनाची उतरां तांणी लिखिल्लीं. आनी हीं दोगां आमच्या समुदायाची युवा जनां आयले वार चलिल्ल्या एशियन विंटर गेम्सान पार्टिसिपेट करून इंडियाक रेप्रेझेंट करचेर आसात म्हूण हांवें वाचलें. हें आयकून म्हाका मस्त खोशी जाली आनी आयच्या ह्या अंगठ्यार ह्या युवा जनांची वळख हांव तुमकां करून दिवंक खोशी व्हरतां. आमचे सोवे आसात देरेबायल फिरगोजीची डॅशिल आनी डॅनियल कॉन्सेसो. हॅलो, कशीं आसात? आमी बरे आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. इंडियाक तुमी रेप्रेझेंट केला एशियन विंटर गेम्सार. कशें बघता? आमकां मस्त खुशी जाता. आमी फूल प्राऊड फिलींग येवन आसा आतां आमी इंडियाक रेप्रेझेंट केल्ल्याक. देखून वय गूड ऑपॉर्च्युनिटी. बरें एक्सपिरियन्स मस्त जाणांक तें एक्सपिरियन्स मेळना ते आमी मस्त ग्रेटफूल. ओके, आतां पयल्यान आमच्या विक्षकांक तुमी एक तुमची मोठ्यान वळख करून दिवची. हाय, हांव डॅशिल आनी हांव BBA शिकून आसा SDMांत. हांव फर्स्ट इयर स्टुडंट. हाय, म्हजें नांव डॅनियल. हांव आतां थर्ड इयर कंप्युटर सायन्स सेंट जोसेफ इंजिनियरिंगान करन आसा. ओके, आतां तुमी इंडियाक रेप्रेझेंट केला इन द कॅटेगरी आयस स्केटींग न्ही गे. हें आयकताना आतांच्या भुरग्यांक पळयल्यार क्रिकेट गी वॉलीबॉल गी तेंत खेळना आसात. ह्या ह्या गेमाचें नॉलेज मस्त जाणाक ना. ह्या आयस स्केटिंगा विशयान तुमी इल्लें नॉलेज आमच्या ऑडियन्साक दिवंक कशें व्हरतात गे? हय, फस्ट एक्चुली आमी रोलर स्केटींग स्टार्ट केल्लें. देखून थंय तावन आमकां एक नॉलेज मेळ्ळें. कोणांगी सांगलें ओ अशें आयस स्केटींग म्हूण आसा म्हूण. देखून आमी एक फावटी ट्राय करया म्हूण चिंतलें. देखून एक रिंक आहलें डेल्लींत. देखून आमी थंय वचून प्रॅक्टीस करन मागीर कळ्ळें आयस स्केटींग आसा म्हूण. तांचे इल्ले टॅक्निक्स इल्ले डिफरंट रोलर स्केटींगा तावन. मात वय थंय तावन आमकां कळ्ळें ओ आयस स्केटींग आसा म्हूण. देखून वय तशें थंयच्यान तुमची जर्नी स्टार्ट जाली. आतां कोणा कडेन विचारल्यार सगळ्यांक एक रोल मॉडल म्हूण आसता आनी तुमी सादाक जावन पावल्यात आमच्या ह्या समाजान. म्हणटा आसतना तुमकां कोणी रोल मॉडल आसा गी तुमच्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीन? तशें रोल मॉडल ना, मात आमकां मोटिवेट करचे जण आसात. डाडा, मम्मा, कोच वय. देखून तांकां मस्त ग्रेटफूल. सो आमी रोलर स्केटींग करनासलें पयलें आतां. मागीर थोडे वर्सां जाला उपरांत आमकां कोणांगी सांगलें ओ अशें आयस स्केटींग आसा म्हूण. देखून आमी चिंतलें एक फावटी ट्राय करया म्हूण. देखून आमचे फूल इंडियांत एकच रिंक आहलें आयस स्केटींग रिंक डेल्लींत. देखून आमी थंय वचून एक कॉम्पिटिशन अटेंड करन मागीर कळ्ळें आमकां अशें आसा म्हूण. देखून तांचे इल्ले टॅक्निक्स आनी पुरा मस्त डिफरंट. मात आमकां इल्लें एडजस्ट जावंक इल्लें कश्ट जालें. मात आतां तशें सुरू जालें आमी आयस स्केटींगाक वचून आनी पुरा. देखून वय तुमी आतां फस्ट आयस स्केटींग म्हणटा आसतना तुमी घरा डिस्कस केला जावंक पुरो. घरच्यांचो सपोर्ट कशें आसलो? लायक नोवेन्स न्ही? वय तांचे सपोर्ट आमकां बिगिनींग तावन आहलें. देखून तें कश्ट नासलें. थोड्या जाणांक सपोर्ट आसना पेरंट्सा तावन. मात आमकां आमचे पेरंट्सान मस्त हेल्प केलां, कोचान हेल्प केलां. देखून वी आर व्हेरी ग्रेटफूल. ओके, आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणजे कितें गे म्हणल्यार तुमी आतां दिल्ली वचून फस्ट पळयल्लें काल कशें करचें म्हणून. हांगा आतां कोडयाळान तुमी खंय प्रॅक्टीस करनासात वा कितले हार्स करनासात? आमी सिमिलर टू आयस स्केटींग रोलर स्केटींग करनंत आसा. देखून ते आमी मॉर्निंग आनी इवनिंग 2 प्रॅक्टिसीस ईच डे करतात. वय देखून आमचे ट्रेनींग डिफरंट. मात ते सेम मसल्स वर्क म्हळ्यार आमचे फंक्शन जातात बोथ आयस स्केटींग अँड रोलर स्केटींग. नॉट एवरीथींग म्हळ्यार सेम न्ही, मात मोस्ट ऑफ देम म्हळ्यार सेट जावंक आमकां इल्लें इजी जाता. देखून आमी रोलर स्केटींग कंटिन्यू करतात. देखून वय ओके, आतां सडावत कुटुंबांनी पळयल्यार दोगां भुरगीं आसल्यार एक भुरगें खंयच्यान मुखार येता. हांगा तुमकां पळयतना मस्त खोशी जाता. भाव आनी भयण दोगांयनी इंडियाक रेप्रेझेंट केला आसता म्हणून. तुवें काल ताका सांगलां गे उलयनाका हांव मात्र उलयता धमकी दिवन आयला ना न्ही? ओके, आतां तुमी दोगांय सिलेक्ट जाल्यात इंडियाक रेप्रेझेंट करूंक. दोगांय ओट्टूक सेम फिल्डांत इंट्रस्ट येवंक कितें कारण?
ते स्टार्टींग करतना आमी म्हळ्यार उठूक गेले आमकां दोगांयक स्केटींग म्हळ्यार ताका स्कुलांत सांगलें ते बरें करता म्हण ताका कोचिंगाक घाल म्हूण सांगलें म्हळ्यार कोच स्कुलाचो कोच देखून आमी उठूक स्टार्ट करना आमी मस्त करनंतर आसतना आमी प्रॅक्टीस करनंतर आसतना दोगांयकी म्हळ्यार लायक जालें आनी स्कुलान आमी दुसरे स्पोर्ट्स ट्राय केला मात आमकां स्केटींग दोगांयकी बरें जाता म्हूण आमी कंटिन्यू करनंतर आसा आतां तुम्ही आता एशियन गेम्सा येच्या पयलें तुम्ही मस्त इनामांनी जिखल्यात थंय तुमच्या विशयान आतां वाचताना हांवें पळयलें ते आमच्या ऑडियन्साक तुमी सांगीत गी वय आमी फस्ट डिस्ट्रिक्ट केला मागीर थंय हांव सिलेक्ट जावन आमी स्टेटाक गेल्यान मागीर स्टेटांत हांव नॅशनल्साक गेल्यान वय तशें नॅशनलान मेडल मेळ्ळां देखून मागीर इंटरनॅशनल रिप्रेझेंट केला हांवें देखून तशें स्लोली डिस्ट्रिक्टांत आमी स्टेप्स काडन थंय आतां नॅशनल हांगासर इंटरनॅशनल हांगासर पावल्यांत आमी कशें देखून वय ओके आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणल्यार लोकांक आतां एक मायंडर आसता स्पेशली पेरंट्साक भुरग्यांक खेळोंक सोडल्यार शिकना दिसता म्हूण तुमी कशें बॅलन्स करना आसा तुमचे हे आयस स्केटींग प्लस युअर स्टडीज ते पेरंट्साचे आतां म्हळ्यार पुरा चड स्टडीजाक म्हूण फोकस चड दिवन आणतात देखून आतां स्पोर्ट्साक इल्ले थोडे मस्त पेरंट्स धाडिनात मोस्टली टील 9th आसतात 10th जातानांत पुरा सुट्टात ते आमी स्टॉप करूं ना ते एक्चुली करूं नजो स्टॉप म्हळ्यार स्टडीज आसा जे अशें नजो म्हूण सांगिना मात ते बॅलन्स करयत म्हळ्यार स्पोर्ट्स आनी ते एग्जाम टायम एक टायम म्हळ्यार सुटल्यार व्हडना मागीर जॉयन फाटी करयत देखून ते केल्यार बरें म्हूण सांगचें हांवें आमी बॅलन्स केल्या मस्त आनी म्हळ्यार टॉपर जायनात ऑब्वियसली थोडे आसतात एक्सेप्शनल केस आसतात मात स्टडीज बरें आहल्यार म्हळ्यार स्पोर्ट्स बरें आहल्यार स्टडीज ऑटोमॅटिकली बरें आसता म्हज्या लागार ओके तुमकां आतां कॉलेजींत जावंक पुरो कसो आसा तुमचो सपोर्ट आतां तुमी स्कूल लेवलांत स्टार्ट केल्या आतां तुमी कॉलेज शिकून आसात कसो आहलो तुमकां लायक स्कुलांत सपोर्ट कसो आहलो आतां कॉलेजींत प्रेझेंटली सपोर्ट कसो आसा बरें आसा एक्चुली म्हाका स्कुलांत आनी कॉलेजांत दोनांय ती आमकां बरें सपोर्ट करतात एटेंडन्स दितात वय मेन थिंग जाय आहलें वय मेन पॉयंट वय मागीर टिचर्स हे बरे आसात कायंड एंड म्हळ्यार हेल्प करतात आमकां जाय आल्यार अशे नोट्स वय तशें आमकां मस्त हेल्प मेळना तांचे स्कूल एंड कॉलेज आतां मस्त जाणां युवा जनांक जावंक पुरो भुरग्यांक जावंक पुरो ह्या आयस स्केटिंगा विशयांत इंट्रस्ट आसा बट पर्टिक्युलर नॉलेज आसना खंय वचून जॉयन जायचे कशें शिकायचें काले ताचे इक्विपमेंट्स म्हणून आतांच्या भुरग्यांक कोणाक जाल्यार शिकूंक जाय जाल्यार खंय तांणी जॉयन जावं शिकच्या खातीर फस्ट हांव सजेस्ट करता रोलर स्केटींग जॉयन जावंक कारण म्हळ्यार आयस स्केटींग आमचे इल्लें कश्ट जॉयन जावंक डेल्लीन वचून जॉयन करचें पडटा मात आमकां फस्ट आतां रोलर करन इजियर जाता देखून रोलर स्केटिंगाक आमी आतां फ्रांसीस डॉरी स्केट सिटींत प्रॅक्टीस करतात उर्वांत आसा वय देखून थंय हांव सुरू केल्यार मागीर ऑल द वे अप इजी जाता आतां म्हाका कळ्ळें तुमी थोडी तुमची इक्विपमेंट्स हाडून आयल्यात आयस स्केटिंगाच्या अशे विशयांत आमकां थोडी म्हायती तुमी दिवयेत गी ओके सो हे रोलर स्केटींग बूट 3 kinds ऑफ स्केट्स आसात रोलर स्केटिंगाक देखून हे थर्ड वन आनी हातून ऑप्शन मेळटा आमकां इदर 3 wheels ऑर 4 wheels म्हूण देखून डिपेंडींग ऑन युअर हायट आनी पुरा हे फ्रेम डिसायड जाता म्हळ्यार 3 or 4 wheels खंयचे जाय तुका म्हूण देखून म्हजे 4 wheelaचे आनी हातून व्हील सायज डिफरंट देखून हे व्हडले व्हील आनी हे धाकटे व्हील एज यू कॅन सी हे कलर हे चेंज आसा देखून 110 mm सांगता हाका 100 mm सांगतात देखून सो अशें एक बूट आसता आनी वय कंपनीज मस्त आसात खंयचे जाय डिसायड करयत वय आमकां वय आनी हे आमचे म्हळ्यार मस्त एक्सपर्ट आहल्यांक मात ताचे पयले 2 आसात वेरायटी टेनासिटी आनी कॉर्ड म्हूण देखून डिपेंडींग ऑन द लेवल ऑफ एक्सपिरियन्सांत आमी स्केट्स आसता ओके आतां तुमचे हाती आसचे ते आयस स्केटिंगाचे बूट हाचे विशयांत इल्लें सांगा आमकां हे आयस स्केटिंगाचे ब्लेड्स म्हूण सांगतात देखून हे म्हळ्यार ब्लेड्स आयस स्केटिंगांत आमी ब्लेड्स यूज करचे देखून आतां हे मस्त शार्प आसता टच करतना कळटा हांगा इतलें शार्प आसा म्हूण
आनी आमकां हें मेनटेन करूंक आमी शार्पन डेली शार्पन करूंक आसता आनी मेनटेनन्स पुरो समा करीच आनी म्हळ्यार उदक घाल्यार ते ड्राय कर आनी दवरिचें पडटा आनी हें आमचें स्प्रींग आसा अशें स्प्रिंगी आसा देखून हें लॉंग डिस्टन्साक पुरा स्प्रिंग यूज करतात आनी शॉर्ट ट्रॅकांत स्प्रिंग आसना एक खाली फूल अटॅच आसता देखून तातूंत ती ब्लेड्सान ती मस्त वेरायटी आसता. आतां आयस स्केटींग तुमी फस्ट स्टार्ट केल्लें दिल्लींत हे पळयतना म्हाका इल्लें बेन दिसून आसा डेली शार्प पुरो करूंक म्हणून आसात तुमी हे शिकूंक कितले दीस पडले या म्हयने लागले गे तुमकां? फस्ट बेसिक्स मेळूंक ते एक 1 month लागलें आमकां म्हळ्यार आमी रोलर एक्सपिरियन्स आसलांत हें मस्त सुलभ जालें 1 month कळटा नातल्यार डायरेक्ट आयस स्केटिंगाक गेल्यार 1 year 2 years ते डिपेंड जाता स्केटराचें वेट मात एक पुटी कळल्यार न्ही आनी कोचिंग समा मेळ्ळ्यार एक 1 year मस्त एक्सेल जाता. आतां एशियन विंटर गेम्स जाले तुमचे वॉट्स नेक्स्ट? आय मीन आमी फ्लोवांत आसतात देखून आमकां खंयचे नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात आमी मस्त ग्रेटफूल जावन आमी ते ग्रॅब करतात ऑब्वियसली. प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणटात आतां खंयचें कॉम्पिटिशन आल्यार तुमी डेली प्रॅक्टीस करतात गी या कितले इम्पॉर्टंट एक प्रॅक्टीस खंयच्याय फिल्डांत अचीव करचें जाल्यार? आमी प्रॅक्टीस सद्दां करतात आमी आमकां 2 ऑफ सेशन्स आसतात संडे इवनिंग आनी मंडे मॉर्निंग मागीर ते सोडून आमी मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनी प्रॅक्टीस करतात फॉर लायक 2 hours or 2.5 hours आमी ईच प्रॅक्टीस करतात. तर आमच्या ऑडियन्साक या फिल्डार इंट्रस्ट आसच्या भुरग्यांक तुमी कितें मॅसेज दिवंक कशी व्हरतात? म्हणजे हांव सजेस्ट करता फस्ट इल्लें काले सांगचें स्टॅमिना बिल्ड करूंक आनी पावर बिल्ड करूंक बट मेनली इल्लें प्रॅक्टीस केल्यार आमी सुरू केल्यार स्लोली स्टॅमिनाय बिल्ड जाता पावर येता ऑटोमॅटिकली देखून आमी तुमकां स्केटिंगाक जॉयन करयत फस्ट बिगिनर लेवल टायम लागता मात तशेंत पुरा स्पोर्ट न्ही देखून प्रॅक्टीस करून आमी बरें जातात. तूं कितें सांगूंक कशी व्हरताय? आतां म्हळ्यार आतां पुरांकी म्हळ्यार ट्राय करा म्हूण सांगचें म्हळ्यार ट्राय करनासतना कशें जाता म्हूण सांगूंक जायना देखून आनी एजाचें कांय म्हळ्यार आनी म्हळ्यार ओल्ड जाल्यारय करूंक करयत म्हळ्यार खाली कशें जाता म्हूण म्हळ्यार एन्जॉय करूंक विकेंड्सान पुरा ते जाल्यार येवयत विकेंड्सान ती जस्ट पळोवंक कशें जाता म्हूण ट्राय करूंक येवयत ते बरें एक्सपिरियन्स आनी ते म्हळ्यार ट्राय करनासतना आतां कशें आसा म्हूण कळना देखून ते आनी बरें जाता पुरांकी कळल्यार एक आयडिया मेळटा कशें आसा म्हूण स्पोर्ट. आतां आनीक म्हणल्यार भुरग्यांक एक चूर ल्हान फेलर आयल्यार ते नाकात म्हूण सोन सोडटात आनी तुमचे फील्ड पळयतना तुमी म्हज्या लेकार साबारपटी पडल्यात साबारपटी उठल्यात म्हूण हांव चिंततां जाल्यार ही दैर सोडिनासतना तुमी ह्या अंताक येवन पावल्यात ते व्हडली खुशेची गजाल. तुमकां सर बरें मागता आनी मुखारी तुमकां साबार कॉम्पिटिशनां मेळोवन दीत साबार इनामां तुमी जिखचे बरें जावं दी म्हूण अशें येता बाळकाजीचे आशिर्वाद तुमचेर हांव मागता. तर मोगाचेनो कसो जालो आयचो आंगठो तुमकां सुमेस्तांक रुसलो म्हूण हांव चिंतां. तर आमी ह्या आंगठ्यातावन डॅशियल आनी डॅनियलातावन इन्स्पिरेशन कांगोवया आमच्याय भुरग्यांक फुडें येवंक आमी प्रोत्साह दिवया. सुखानासतना आयचे व्हिडिओ लायक करून शेअर करून कुटुंबा संगी शेअर करूंक विसरनाकात. देव बरें करूं.